नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोंयांत वेगवेगळ्या खाजगी विद्यापीठां सयत गोंयांत खेळां विद्यापीठ लेगीत येवप गरजेचें, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें विधान। रिवणा येवपाक शकता आयआयटी, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान जारी केले परिपत्रक। हे विशींची फुडली प्रक्रिया करतले शिक्षण खाते, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायाची माहिती। दूधसागरार पर्यटन हंगामाक सुरवात, शिस्त पाळात, पर्यटकांचे सुरक्षेची जतनाय घेयात, आमदार गणेश गांवकाराचे लोकांक आवाहन। मडगांव स्टेशन रोडावले अतिक्रमण काडपाचे आमदार दिगंबर कामतीचे निर्देश। कामतीन अतिरिक्त जिल्लोधिकारी आनी हेरां सयत केली रस्त्याची पळोवणी। कळंगूट पुलिशेन 16 पर्यटन दलालांक केली अटक। पर्यटन खात्यान 80,000 दंड केलो वसूल। क्रिकेट बॅटिंग प्रकरणात पर्वरी पुलिशेन 3 जाणांक केली अटक। सुमार 1 लाखाचो माल केलो जप्त। आता खबरो विस्तारांत। गोंयांत वेगवेगळी खाजगी विद्यापीठां आसाच, तेच बरोबर एका खेळा विद्यापीठ येवचें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। खेळा मळार फुडार करपी जायते जाण आसात, त्याच निमतान देश विदेशांतले तरणाटे खेळा शिक्षण घेवपा खातीर गोंयांत येतले। गोंयांत जर खेळा विद्यापीठ उबारपाचो कोणूच विचार करता आसत जाल्यार आमी ताका येवकार दितात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। गोंयांत वेगवेगळ्यो प्रायवेट युनिव्हर्सिटी येतात, अफगाणिस्तान नॅशनल गेम्स जाल्या उपरांत एखादी स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी गोंयांत येवची अशी म्हाजी स्वता इच्छा आसा। कारण स्पोर्ट्सान करियर करपी खूब भुरग्यांक इट इज नॉट ओनली द BPEd एंड MPEd, देर आर सो मेनी डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सीस इन स्पोर्ट्स। म्हणटा हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजींनी बी युथाक स्पोर्ट्सान करियर करपाक जाय हें आव्हान केलां आनी तें कन्सिडर करून जर गोंयांत कोण अशा पद्दतीन स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी सेटअप करता आसत जाल्यार हांव वेलकम करता। सो तेच्या खातीर वॉट एवर द कॉपरेशन सपोर्ट गोवरमेंट ऑफ गोवा कडल्यान जाय तो ताका मेळटलो। आनी स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी जर सेटअप केल्या आसत जाल्यार नॅशनल आनी इंटरनॅशनली लोक जे आसा पळय स्पोर्ट्स डिप्लोमा डिग्रीज घेवपा खातीर हांगासर येतले। तांकां जे लागपी वेरियस सपोर्ट लागता पळय एकदां, म्हणजे नॉट ओनली द डायरेक्टली स्पोर्ट्सा खातीर वेरियस स्पोर्ट्सा खातीर लागपी बाकी सपोर्ट स्टाफ लागता, तोय डिप्लोमा कोर्सीस सर्टिफिकेट कोर्सीस जे जाय पडटा पळय ते युनिव्हर्सिटींतल्यान मेळचे। सो वी आर वेलकमींग द इफ एनी स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी। आयआयटी सांग्यामालांतल्या रिवणा ह्या गांवांत येवपाची शक्यताय आसा। हे विशींचे दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान परिपत्रक जारी केलां। म्हजें काम जालें हे विशींची फुडली प्रक्रिया शिक्षण खातें करतली अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिल्या। आयआयटीचे नोटिफिकेशन काडला साऊथ गोवा कलेक्टरेटांतल्यान, तर तुमची कितें ओपिनियन आहा? नोटिफिकेशन म्हजे कडेन खबर ना। आयआयटी विशय हो आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंट आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पळयता। म्हजी मागणी आसा चीफ मिनिस्टरा कडेन आयआयटी सांग्यार जावपा जाय, जमनीचें आयडेंटिफिकेशन जाल्लें आसा आनी हाची फुडलो प्रोसेस आसा। म्हजें काम जालें, हाचे फुडलो प्रोसेस आसा तो आमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री आनी बाकीचे जाणां रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट जावं बाकीचे सगळे पळयतले। आनी जे जमीन जी घेतली म्हणटा ती रिवणा अशें म्हणून आयकलां पेपरान। हय, रिवणा आमी प्रपोज केल्ली आसा। सो ती रिवणा येतली। रिवणा दूधसागर पर्यटन हंगामाक बेरेस्तारच्यान सुरवात जाली। थळावो आमदार गणेश गांवकाराचे हस्तुकी ताचे उक्तावण जालें। नितळसाण दवरतना पर्यटकांच्या सुरक्षेची काळजी घेवपाचें आवाहन ह्या वेळार गणेश गांवकारान टूर ऑपरेटर्सांक केलें। ब्रेस्तारसावन दूधसागर पर्यटन हंगामाक सुरवात जाली। दूधसागर घसघशाचेर येवपी पर्यटकांची सुरक्षा सामकी गरजेची। पर्यटकांक लागूनच तुमचो धंदो चालू आसा, तेन्ना तुमची आनी तांच्याय सुरक्षेची जतनाय घेयात अशें आवाहन करतना आमदार गणेश गांवकारान टूर ऑपरेटरांक सादुरतायेची शिटकावणी दिल्या। शिस्त पाळूनच तुमकां धंदो करचो पडटलो अशें ताचें म्हणणें। बाकीचे कितें पळय सिस्टम आसा त्या सिस्टमीक लागून तुमकां केन्ना समज खंयच्या सिस्टमीची अडचण जाली जाल्यार ती म्हाका सांगा,
हांव फॉरेस्ट मिनिस्टराकडे वचून जावं मुख्यमंत्र्याकडे वचून ते सगळे सॉल्व करून घेतले. पूण एक लक्षात दवरा, सेफ्टी गेस्टाची सामकी इम्पॉर्टंट आसा. सामकी तकलेन धरपा जाय. जो मनीस कोण पळय गाडी चलयता आनी कोण घेवन वयता तेणी चिंतपा जाय की हो जो येयल्लो आसा मनीस तो देवाचे रुपान आपल्या कडेन येयल्लो आसा, तेचे मुळे हे सगळें वेवस्थीत चलता. आनी बाकीच्यो गाडी बी कशा कशी चलयली, फास्ट गेलो परत येयलो, फॉरेस्टाक हांव क्लियर सांगून दवरितलो, पयलींच सांगता. डिसिप्लीन मोडून गेल्लो कोणूय मनीस जर आसत जाल्यार मागीर तो अशोक बाब आसूं नाल्यार तो मागीर आमगेलो बेनी आसूं, तो कमिटी मेंबर आसूं, डिसिप्लीन मोडून कोणीच गेल्लो आसूं जायना. डिसिप्लीन मेंटेन करून सगळ्यांनी बरे भाशेन टूर ऑपरेटर जी पळय सर्कीट आसा ती बरे भाशेन चलोवपाक आनी ती सक्सेसफूल करपाक आनी हो धंदो बरे भाशेन टिकून दवरपाक फुडल्या 50 वर्सांक अशा पद्दतीचे आमी दुसऱ्याचे हे वातावरण जे पळय आसा न्ही ते देवाच्या आशिर्वादान दवरुया आनी बरे भाशेन सगळ्यांनी हो धंदो करपा लागून कोऑपरेशन करचें अशी म्हजी विनंती आसा. दूधसागर न्हय ते बाजारा मेरेनचो वाठार निवळ दवरपाचें आवाहनूय आमदार गणेश गांवकारान पंचायतीक केलें. प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. म्हणजे पंच मेंबर जावं तो एसोसिएशनाचो मेंबर जावं तो जीप चलोवपी ड्रायव्हर जावं ओनर जावं, की त्या गेस्टाक आमी रिस्पेक्टेड सारके जर बरे भाशेन जर वागयले जाय जाल्यार म्हाका दिसता हें बरे भाशेन चलतलें. एक लक्षांत दवरा सांगता हांव, सगळ्यो गोश्टी स्ट्रीमलायन जावपा जाय. म्हणून मातशें डिले जातले कितें करपाक, बाकीचे सगळ्यो गजाली करपाक. थोडेशें हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी मागला की तुमची थोडेशें जीपीची प्रायसूय वाडोवपा जाय म्हणून, की आतां जे कितें 500 रुपया घेता तितून भितर थोडीशी वाड कर. गरज पडली जाल्यार इवन ते जीएसटीचो मी अमावंट आसा तो सुद्दां आमकां कलेक्शन करचो पडटलो. दुसरी गोश्ट कशी आसा ते जॅकेट बी पळय जी दिता ती पंचायत ती जॅकेटां अशी इंटरनॅशनल लेवलाची ज्या पद्दतीन आमी परत ती सॅनिटायज करून दिवपा जाय त्या गेस्टाक अशी थोडीशी सिस्टम सगळी इंट्रोड्यूस करची पडटली. पूण म्हाजे मनांतल्यान कशें आसा की तुमकां बरो धंदो जावपा जायो आनी बरे पद्दतीन तुमी तो हो कंप्लीट सिजन जो पळय आसा तो सगळ्याक बरो सिजन वचपा जाय. जोडीचो प्रश्न जालो पूण म्हजी सगळ्यांक विनंती आसा सगळे कोणाक ड्रायव्हर लोकांक बी हांकां थोडे आमी थोडीशी ट्रेनिंग दितले. बाकीची शिस्त लागपा लागून आमी जीटीडीसी मार्फतूय थोडेशे प्रयत्न केल्ले आसा. आज तुम पहली बार दूसरा वाटरफॉल देखने आए या पहले भी आए थे? नहीं, फर्स्ट टाइम हम लोग आए. कल हम लोग आकर गए इधर. कल ओपनिंग नहीं था, आज ओपनिंग हुआ. फिर हमको ऑफिस स्टाफ ने काफी कोऑपरेट किया, हमको नंबर शेयर किया. कल नाइट को हमको कॉल किया कि कल ओपन है और आप लोग स्पेशल आएंगे. हम लोगों ने हमारा फ्लाइट एक दिन डिले किया है और हम लोग स्पेशली इसीलिए आए. हम राजस्थान जयपुर से चेयरपर्सन सर ने आज वहाँ पर भी वेलकम किया. बहुत अच्छा लगा सर, थँक यू व्हेरी मच. आज तुम्ही पळयता की आज जगात प्रसिद्ध असलेल्या दुधसागर वॉटरफॉलाचे आज रितसर उद्घाटन जाता आणि उद्घाटन आमचो आमदार गणेश गांवकार यांच्या हस्ते सुरू आसा आणि आज तेची निवारण जाता. आज उद्घाटनाचे पूर्ण दिशा आयच्यान दुधसागर वॉटरफॉल हो सुरू कायदेशीर रितसर सुरू. आम्ही आसा कुळ्या गांवांत हो जगप्रसिद्ध असा वॉटरफॉल जो संपूर्ण फेमस आसा तो आयच्यान सुरवात जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगाव स्टेशन रोडावेल्या अतिक्रमणाचो सर्वे करून ती काडपाचो आदेश मडगावचे आमदार दिगंबर कामतीन अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्याक दिल्यात. खारेबांद ते स्टेशन रोड आणि पॉवर हाऊस ते अपोलो हॉस्पिटल मेरेन रस्त्याचे सोबितीकरणाचे टेंडर पास जाल्ल्यान कामतीन ही पळोवणी केली. यावेळी अतिरिक्त जिल्लोधिकारी श्रीनेत कोटावळे, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, उपअधीक्षक संतोष देसाय आणि हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. आज एक टेंडर जाला ब्युटिफिकेशन ऑफ केपेम रोड फ्रॉम खारेबांद ब्रिज टू सावंत पॉइंट ब्रिज आणि थंयच्यान अप टू विक्टर अपोलो हॉस्पिटल एक टेंडर जालें. ते टेंडर काम कोणें करच्या पयलीं आतां सगळ्या ग्राउंड मारला हांगा जे आसा ते सगळे साफ करपाक इल्लिगल कितें आसा ते सगळे व्हेरीफाय करपाक. त्या शिवाय ते काम अर्देकुडे करून फायदो ना. म्हणून आज एडिशनल कलेक्टर DYSP सगळ्यांक घेवन म्युन्सिपाल्टीचे सगळ्यांक घेवन आमी ताजो मारला तांकां सांगलां आनी सर्वे करपाक लायला. हो रोड आमी एक्वायर केल्लो त्या वेळार निवदान 15 मिटर ते 18 मिटर जावपा आशिल्लो. ते सगळे सर्वे केल्यार डिमार्केट करून घेतले जाल्यार कोण भितर आयल्या कोण कितें आयल्या तें कळटा. दुसरें गाड्या रिहॅबिलिटेशन करपाचें काम चालू जालां. 12 जाल्यार
12 गाड्या ऑलरेडी कंप्लीट झाल्या. 12 टेंडर झाला आणि बहुधा पुढे विकास स्टार्ट जातलो तो येईल जुलैत आता मोडला. कळंगुटी पुलिसांनी टाउट्स विरोधी कारवाये खाला 16 जाणांक अटक केल्या. जाल्यार पर्यटन खात्यान दुबावितांक 80,000 रुपयांचो दंड वसूल करून तांकां समज दिवन सुटका केली अशें कळंगूट पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांणी सांगलें. जाल्यार फाटल्या 6 म्हयन्यांत टाउट्स विरोधी 500 केशी दाखल केला अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. सर आयज कलागूट वाठारांत तुमी टाउट्सांचेर एक ड्रायव केल्लो आसा. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आम्ही आता लास्ट 6 मंथ्स अराउंड 500 टाउट्साचे केसीस बुक केला आणि काल तसेच आम्ही एक ड्रायव्ह सुरू केल्लो वेरीन वी अरेस्टेड 16 टाउट्स. 16 टाउट्स तांकां मागीर आमी अरेस्ट केले आनी प्रोड्यूस केलो द डायरेक्टर ऑफ टुरिजम आनी तांकां 80,000 फायन मारली वीच वॉज पेड बाय दॅम. So this will be continued till the season starts, and this will try to see that there are no touts moving in the Kalangut jurisdiction. We try to minimize the touting which is being done here in this tourist spot. As compared to the last time आणि ह्या हितून 16 धरलेले आसा, सो इनक्रिजींग खंय तरी सरप्लस जायत आहा अशें दिसता तुमकां? ना सरप्लस आय डोंट अंडरस्टँड. खंय तरी टाउट्सां मदीं वाड जायत आसा और ना वाड जावपाक म्हटल्यार आमी वी हॅव बूक मोर केसीस. आमकां दिसता आमी धरता. सो टाउट्सां मदीं वाड अशें सांगपाक शकना हांव. पूण कंपेर्ड टू लास्ट इयर आमी खूब एक्शन अंडर टाउट्स अँड टुरिजम एक्ट एक्शन आमी चड जाणांचेर घेतल्या कंपेर करीत जाल्यार. सो आतां वी आर ट्रायिंग अ लेवल बेस्ट. सर टुरिस्ट सिजनूय आतांच स्टार्ट जावपाचो आहा थोड्या दिसांनी, सो हेचेर कशें कितें तुमचें एक्शन आसतलें? सीजन स्टार्ट जालो काय आमची पेट्रोलिंग 24 तास वाडटली आनी वी वील बी अजून आतां आमी रस्त्यार दिसता तशें आनी चड रस्त्यार दिसपाक लागतले आनी वी वील ट्राय टू कंट्रोल इलिगॅलिटीज इन कलांगूट. वर्ल्ड कपाच्या भारत अफगाणिस्तान मॅचीचेर बॅटिंग प्रकरणात पर्वरी पुलिशेन पिळण वाठारांतल्या खाजगी बंगल्याचेर धाड घातली. ह्या धाडीन कर्नाटकाच्या 3 जाणांक अटक केल्या. मोबायल फोन तशेंच हेर वस्तू धरून सुमार 1 लाखांचो मालवत जप्त केला. पर्वरी पुलिसांनी बेकायदेशीर क्रिकेट सट्टेचेर धाड घातली. 3 जाणांक अटक केल्या. पर्वरी पुलिसांनी खाजगी बंगल्याचेर धाड घालून भारत मॅचीचेर बेकायदेशीर क्रिकेट मॅचीचेर सट्टेबाजी केल्यान 3 जाणांक गुन्यांव दाखल केल्या. गोंयांतल्या आल्तो पिलेन हांगच्या बंगल्यात बेकायदेशीर क्रिकेट सट्टेबाजी करपी कांय व्यक्ती संबंदीत दिवसांत घेवपा सारकी म्हायती मेळ्ळी. ते प्रमाण रेडींग पंगड तयार करून सोद घेतलो आणि ह्या वेळार मोबायल फोन, लॅपटॉप, वायफाय राउटर आणि हेर 1000 रुपया मोलाचे प्लेट आरोपी व्यक्ती कडल्यान 1 लाख रुपयाचे जप्त केला आसा. TV खातीर स्नेहा उजळी. मुरगांव नगरपालिकेचे सुमार 17 वयर स्वच्छता कामगारांनी तांकां सेवेन कायम करचे अशी मागणी करीत बेरेस्तारा धरणे आंदोलन केलें. 15 ते 20 वर्सां काम करून लेगीत सरकारान आमकां सेवेन कायम ना करपाचें कारण तरी कितें असो प्रश्न ह्या कामगारांनी केला. जाल्यार थळावो आमदार दाजी साळकार हाणें ह्या कामगारांक सेवेन कायम करून घेतलो अशें आश्वासन दिलां. मी आता ती सगळी आयिल्ली कित्याक तांकां कोणें तरी सांगलें की 31 ऑक्टोबराक तांचे टेम्पररी स्टेटस आसा पळय बी काडटले म्हणून. सो आमी तांकां एश्युरन्स दिलां की टेम्पररी स्टेटस कोण काडपाना म्हणून. आनी तुमकां याद जातली हे आमचे सगळे जे भाव आसा आज म्युन्सिपालिटी आज सपोज वास्को तुमकां क्लीन दिसता, निवळ दिसता जाल्यार हांचे खातीर दिसता ते आपले रात दीस म्हणजे आमी खुबदां पयलें हांव एसेंब्लीनूय उलयलां की हे मनीस हांकां सगळ्यांत पयलीं प्रायोरिटीचेर फिक्स करता. कित्याक करपाक जाय की हे मनीस जे आसा जे इतले घाण अवस्थेन काम करतात आनी ताजे खातीर तांकां दुयेंसाय जाता. खुबशे जाण आमचे अशे एक्सपायरी जाता, तांकां TB जाता आनी कितें जाता आनी तांची लायफ जी आसता ती खूब शॉर्ट आसता. सो हे जे मनीस आमचो वॉर्ड क्लीन दवरता, आमचो गांव क्लीन दवरता तांकांय खंय तरी सेक्युरिटी जाय. फाल्यां तांकांय भंय दिसता आमी फाल्यां काम केलें आनी आमी घाण काम करून बाबा आमकां फाल्यां TB जाली कितें दुयेंस जालें जाल्यार आमच्या फॅमिलीक कोण पळयतलो. हो भंय तांकांच न्ही आमकांय सदांच आसता आनी तांकां चड आसता तें काम केल्ल्या कारणान चड आसता. आनी ताज्या खातीर तांचो सगळ्यांचो इश्यू घेवन हांव एसेंब्लीन हो प्रश्न मांडिल्लो की फुडल्याच्या हातून
जाता तितले हे जे आमचे टेम्पररी वर्कर्स आसा तांकां फिक्स करपा जाय. तांची एक एक जाणांची एजूय गेले आतां, सो तांकां खंय तरी गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय करपाक मेळना. सो हे सगळे जे मुद्दे आसा ते असेंब्लीन सविस्तरपणे हांवें मांडल्यात आनी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर म्हणजे विश्वजीत राणे सर हाणेंय बी एग्री केलां की हय जेन्युइन प्रॉब्लेम आसा आनी तुज्या हाजे वयल्यान आमी जाता तितले तांकां फिक्स करपाचे आमी प्रयत्न करतले. चीफ मिनिस्टरा लागीं आमच्या युडी मिनिस्टरा लागीं ते हांकां खंय तरी फिक्स करपाचें, कित्याक आतां सद्याक परिस्थिती आमची म्युन्सिपालिटीची ती बिकटूय आसा. पूण आतां प्रॉब्लेम कसो आसा, पयलीं आमी 400 वखद आसलेले आमचे 20 वर्सां पयलीं, पूण आतां खंय खंय जावन ते 50-60 पावलेले आसा. थंय आमचे घाण उरतात आनी मागीर लोक उलयता, लोक व्हिडिओ काडटा. हें कारण आसा कित्याक आमचे कडेन इन्कम ना. हो इन्कम खंय तरी येवपाक जाय म्हणून आमच्या गोवोरमेंटान खंय प्रयत्न म्हणजे आमच्या वॉकट्राय बंद जाल्लेले आसा. खंय तरी आमची जी शॉपां आसा खंय आसा ती लोकूय पयशे दिना. पूण तेंच्या कडेन हांव विनंती करता, पयशे वयचे आमकां पयशे ना म्हणून आमचे कडेन लेबर ना. हे खंय तरी आमचो आमदार वास्कोचो आमदार सुटावो काडटलो हें हांव आश्वासन दिता लोकां खातीर. आनी बरें वास्को जातलेशें आनी हांकां फिक्स करपाचें ही आमी प्रयत्न करता आनी बेगीन जावचें हेंचें. बेरेस्तारा दाबोळी सर्कला लागसार ट्रक आनी बशी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कदंबा बस खाजगी बशीक ओव्हरटेक करतना पार्क केल्ल्या ट्रकाक धपको दिलो. ह्या अपघातान 4 प्रवासी जखमी जाले. देखून उपचारा खातीर तांकां लागसारच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला. हांगा दाबोळी सर्कलार एक पॅसेंजर बस तशेंच एक पार्क केल्लो ट्रक आनी एक कदंबाचो एक्सिडंट जाल्लो आसा. जे आयकून येयला की कदंबा बस एक पॅसेंजर बसाक ओवरटेक करतना खंय तरी तो पार्क केल्लो स्टेशन केल्लो ट्रक ताका बँक केल्लेली आसा आनी हितून 4 जाणां इंजर्ड जाल्लेले आसा आनी तांकां बेगींतल्या बेगीन हांगासले कॉटेज हॉस्पिटलान तांकां शिफ्ट केल्ले आसा. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम फिरोज. गोंयांत नुस्तेमारी करप हो एकूच वेवसाय उरला आनी तो गोंयच्या नुस्तेकारांनी सांबाळचो पडटलो अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान सांगलें. बेरेस्तारा कांय रांपोणकार पंगडांनी एकवटान येवन आमदार वेन्झीची भेट घेतली. 14 ऑक्टोबराक सगळे गोंयकार नुस्तेकार पंगड वांगडा येवन बसका घेतले. गोंयच्या नुस्तेकारांचें फेडरेशन ह्या नांवा खाला मंडळ तयार करतले आनी गोंयच्या सरकारा कडेन कांय सुविधा आनी येवजण्यो खातीर मागण्यो करतले अशें गोंयच्या नुस्तेकारांनी स्पश्ट केलें. आज हे गोंयचे नुस्तेकारांचे फेडरेशन जे नाव लॉन्च केलां ते 14 ऑक्टोबर 4 वरांचेर हेच ऑफिसान कन्फर्म जातले. सगळ्यांगेले से घेवन कन्सेन्सीस घेवन आखे ऑल ओव्हर गोवा जितली एसोसिएशन आहाय तांकां उलो मारले ते भाशेन मेंबरांनी येवचे. आतां गोंयचे तुवें चल जाल्यार दीस इज समथींग दॅट इज गोइंग टू हॅपन फॉर द फर्स्ट टायम इन गोवा आनी हे जाल म्हणटरीच ऑल गोवा जी प्रॉब्लम आहाय मेन म्हणटा ती रेफ्रिजरेशन एट एवरी पॉइंट. जे जाग्यार पात उंच सोताय जे जाग्यार एक विलेजी नुस्त्याचे जे येळेर जो धंदो चलता नुस्त्याचो थिंगा रेफ्रिजरेशन आसपा जाय. हो फेसिलिटी करपा जाय. आयसा फेसिलिटी दिवपा जाय. हायजीन आसपा जाय. जितली मार्केट आहे एजीपीडीची जावं हुंचे बाजारांनी हायजीन आसपा जाय. थर्ड इज स्किम्स. ह्यो ज्यो स्किम्स आहाय आमी असेंब्लीनी सांगलो स्किम्स कोणा पोटा पडपा खबर न्हू. पयस झूक करून मेळनाय. इन्स्टंट विथइन 24 hours 48 hours स्किम्साचे पयस पावपाचे स्किम्स काडपाची गरज आहा आनी स्किम्स इम्प्लिमेंट करपाची गरज आहा. फिश ड्रायिंग प्लॅटफॉर्म जाय. गोंयभर फिश ड्रायिंग प्लॅटफॉर्म जाय आनी प्लॅटफॉर्म्स करपाक जाय. हे पासत हे फेडरेशनाचे अजेंडाचे आसतले. कॅनोची जी व्हीआरसी न्ही हय व्हीआरसी हे व्हीआरसी कितू टायमू लागता आनी व्हीआरसी मेळनाय. हेजे स्ट्रीमलायन करपाक प्रोसेस. फ्यूल जो आहा फ्युलाचो जो वेट आहा हेजे डिस्कशन वाडोवपाचो टायम टू टायम मेळपाक ऑन द स्पॉट फ्यूल वेट क्लेम करपाक. लिगल मॅटर्स सरकाराक जितले लिगल मॅटर्स झगडपा जाय ते फेडरेशन झगडटले. प्रत्येक गांवांक एक टिंटो फिश मार्केट आसपाचो फेडरेशनाचे अजेंडा आसतलो की प्रत्येक गांवांत एक टिंट आसपाचो. तो टिंटो हायजेनीक आसपाचो आनी तितून टॉयलेट फेसिलिटी आसपाचो. आज आमगे ज्यो बायलो टिंट्यां बसताय तांकां टॉयलेट फेसिलिटी ना. म्हाका दूख भोगता. हांवें ऑलरेडी कोलवा टिंटो जो आहा तो अप्रुवलाक आयलो आहा. दॅट इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट. बाणालेचे टिंटो सेटल करतले आमी हुंय घालपाचो जागो तेच भाशेन मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी तयार करतले. पूण गोंयभर हो अजेंडाचे आसतलो कित्याक टॉयलेट फेसिलिटी इज इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार आज कितले भाशेन दुयेंस जाताय आनी चल जाल्यार फिशरमॅन जे नुस्तें विकताय तांकां वॉशरुमा वचपाक मेळना म्हूण म्हाका सुद्दां भरपूर त्रास जाता. सो हें सगळें ब्रॉडली डिस्कस जातलें.
बुधवारा पणजी सालसेत फार्मसी लागसार एका दुकानाक अचकीत उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक हाची म्हायती मेळटाच बेगोबेग थंय पावून उजो नियंत्रणांत हाडलो. हो उजो नेमको कसो लागलो आनी कितले लुकसाण जाला तें कळूंक ना. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागला आसूंये असो अदमास आसा. बेरोजगारीचे बाबतींत गोंय देशांत दुसरें. केंद्रीय संख्यायिकी मंत्रालयान जारी केल्ल्या अहवालांतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयल्या. ह्या मुद्द्यावेल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर फार पेटयल्यात. केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाची बेरोजगारीची आंकडेवारी जारी जाल्या. देशात बेरोजगारीचे बाबतीत गोंय दुसऱ्या पावंड्यार. हाचे वयल्यान सरकाराचेर विरोधकांनी चढाई केल्या. रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत सरकार गंभीर ना. राज्यात बेरोजगारी वाढत असताना सरकार इव्हेंट मॅनेजमेंट करपात बिजी आशिल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. पळयात ताचें म्हणणें. हाजे पयलीं तुमी खूबदां पळयलां की हे डिस्प्यूट करपाक तांणी खूब भशेन सांगलां की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन जे रेजिस्टर जाले हे सगळे अनएम्प्लॉयड ना, तांचे प्रायवेट एम्प्लॉयमेंट आहा, सगळे वगीच अनएम्प्लॉयड म्हणनाकात. इवन आमचे निती आयोगाचे फिगर्स सरकारान आनी सरकाराच्या मंत्र्यांनी कॉन्टेस्ट केल्ले आहा. हें तुमी सगळे पयलीं पळयलेलें आहा. आतां मेन इशू असो आहा की जेन्ना नॅशनल एवरेजीचे परस 3 पटीन चड अनएम्प्लॉयमेंट गोंयांत आसा तेन्ना सरकारान इव्हेंट करप न्ही, सरकारान इंडस्ट्री हाडप, ज्यो इंडस्ट्री वील डायरेक्टली लिंक देअर एंट्री इन गोवा टू एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, which can be IT for the educated class, which can be industries like Zuari for the भाऊसाहेब बांदोडकरांची सुरवात केल्लें तेन्ना. आतां सरकार उलटें करता की इंडस्ट्रियल जमीन आहा ती सेटलमेंटान कन्वर्ट करता फॉर रियल इस्टेट पर्पजीस. सो सरकाराक अनएम्प्लॉयमेंटाचो इशू सॉल्व करपाचेच ना. दुसरे वटेन गोंयान वाडट्या बेरोजगारीचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलिमावान तिडक उक्तायल्या. वाडट्या बेरोजगारीचेर सरकारान श्वेतपत्रिका जारी करची अशी मागणी तांणी केल्या. आज एक हे येयला रिपोर्ट येयला दॅट एक्सपोजीस द स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट. गोवा सकयल्यान सेकंड येयला. कितें म्हणपाचें आहा? ताचो एक कितें आहा जे गोवा स्टँड सेकंड इन द कंट्री and 3.2% above the national average. It has shown that it is 9.7% of the unemployment rate. As per this Ministry of Statistics, from June to July to June 23. Okay. The major one thing is that the tall claims of the BJP on the employment basically they fall flat. Right from day one. We have been saying that this government has got Niti Aayog certificates, all these certificates given by the Prime Minister. And this government is not serious. And we demanded a white paper. White paper म्हणजे कितें? White paper हेजेर की बाबा now what is the future of of every goan? Just before elections, these top promises are given on employment. 10,000 jobs, 50,000 jobs. In fact, this is an event management sarkar. You can see the way they are you know, jenna ek event jata, tina jenna sarkar tumchya dari, janata tumchya dari. Ek mantri they have to face all this public. Then they raise these issues. The ministers are blank. And basically they stand recklessly on these events. There is no data. Labor and employment, they say, has stopped collecting data. There is no data. The jobs have gone out. This is another one big jumla. In the name of jobs to be given, because of crores of rupees was spent to labor and employment. Yeah. Today there is no. They said that it is not required. Basically,
Pramod Sawant and his government is basically looking at ways how they can manipulate this data, the factual data, so that tomorrow they will say no cases are registered at police station means there is no crime. केंद्राच्या अहवालाप्रमाण गोयचे बेरोजगारीचो दर 9.7% आसा. हेर राज्यांच्या तुळेन गोंयान बेरोजगारी ना म्हणपी गोंय सरकार उक्ते पडला. गोयचे बेरोजगारीची विस्कटावणी अशी: गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत बेरोजगारीचो दर 11.3%, शारी वाठारांतले बेरोजगारीची सरासरी 8.7%, दादल्यां मदीं बेरोजगारीचे प्रमाण 7.7%, बायलां मदीं बेरोजगारीचे प्रमाण 14.7%, गोंया सयत अंदमान निकोबार 9.7% सयत बेरोजगारीत देशात दुसऱ्या पांवड्यार. लक्षद्वीपांत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 11.1% बेरोजगारी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर आमचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी फेसबूक पेज लायक करात. तर खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.